मोगचे न्हू तुमकां समेस्तांक एक बरो दीस मागता. आज एक विशेष दीस मनयत. शक्तीनगराच्या विश्व कोंकणी केंद्रांत हांव न्हू लायव्ह स्ट्रीम स्टुडियोंत हांव आमी आसा तुमचे मुखार. तुमकां समेस्तांक आमचे प्रणाम. मार्च म्हयनो आयलो म्हणटना स्त्रियांच्या दिसाचो कोणायकी विसर पडना. त्याच खातीर एका उद्देशान हांगासर आमी तेगा जाणां चौगां जाणां सांगाता मेळ्ळ्या. हांव फेल्सी लोबो आनी म्हजे सांगाता आसा ओशीन, एक यंगेस्ट मनयत, एक उद्यमी, आनी एक म्हजे सांगाता अनिता बाई, आनी तिसरी आसा कॅरल. आनी ही तेगाय जावन आसात उद्यमी. आनी हांची वळख करून दिवंक, तांकां तुमचे मुखार हाडूंक आनी तांच्या जिविताची खाणी वा जिणी कितें तें समजून खान घेवंक आमकां एक उरतो अवकाश लाभयला. त्या खातीर हांव प्रत्येक तरान संस्थ्याक देव बरें करूं म्हणटा आनी आमचें उलोवप आज हांव आरंभ करता. आतां पयल्यान पयलें एक स्त्री तिच्या जिविता विशयांत आमी चिंतना आयच्या परिसरांत, आयच्या समाजांत तिणें घेवचो एक पात्र भोव उरतो आसा. आदीं तावनी आसा, पूण आतांच्या प्रस्तुत परिगतेंत स्त्री भोव मुखार पावल्या म्हणयत, दादल्याक समान म्हणयत. तशें आशिल्ल्या पैकी तेगांक आमी विंचून काडन हांगासर एक तांच्या जिणेची एक कितें तांणी भोगलां या कितें तांणी भोगून आसात या कितें तांची शाती ह्या विशयांत आमी एक थोडो वेळ उलोवंक सांगाता मेळ्ळें. हांव आतां पयलें म्हजें हें सवाल आसा तांकां तेगांय की तांचो जल्म खंयसर जालो, तांच्या जिवितांत कितें ल्हानपणाचे या बाळपणाचे कितें विशय आसात, गजाली आसात, त्यो तितकेशे आमी पयलें पळोवन कान घेया. ओशीन, तुज्या बाळपणा विशयांत कांय सांगूंक अपेक्षीत की? हांव वालेन्सियान जल्मलें, वालेन्सिया पॅरिशाचे. I was brought up with by my two loving parents, Oscar and Olivia Pereira. And I have a little brother called Oshin Pereira. Good. And we studied in St. Teresa's School, St. Agnes for college. And then I went on to do my higher studies outside Mangalore. Okay. हांव अनिता डिसोजा, बेळमनची. म्हजे पप्पा मम्मी मूडबिद्रेच्या गंटलकट्टे फिरगजेची. म्हजो जल्म म्हज्या आजाळ बंटोळच्या लोरेट्टा फिरगजेन जालें. आमकां ताकोडे आमची माय फिरगज आसली. म्हजो पप्पा आनी मम्मी, पप्पा श्री विन्संट पिरेरा, मम्मी श्रीमती तेरेजा पिरेरा, ती दोगांय क्रशीक जावन आसली. आमी 14 जाणां भुरगीं. आमचें शिकप कल्लबेट्टू गव्हर्मेंट इस्कॉलांत प्रायमरी शिकप आनी हांवें हायस्कूल होली रोझरी मूडबिद्रेन शिकली. ताज्या उपरांत हांव फादरमुल्लासांत नर्सिंग एड करून 2 वर्सां थंयसर हांवें म्हजी सेवा दिल्या. मागीर आमची काजरी जिणी तांतू म्हजें काजर बेळमन. म्हजो न्हवरो बेळमन. म्हज्या न्हवऱ्याचें नांव फ्रांसीस डिसोजा. म्हाका 2 जाणां भुरगीं आसात. बरें. कॅरल बाई काल म्हणटा. म्हजें नांव कॅरल आनी हांव जल्माली देरेबैल. म्हजी फिरगज देरेबैल आनी मम्मी डॅडी रॉनल्ड आनी अनिता शेंडी. आनी शिकयल्ली हांव लेडी युनिस्कॉलांत. ताजे उपरांत कॉलेज केलें एग्निसांत. एग्निसांत खंय जाल्या उपरांत हांव कामाक पावली. कामाक पावन म्हाका एक गीस हांव मस्त पोखरी आसली दिसता. एक गीस काजार करून दिलें म्हाका. हांवें सांगलें घरांत असो भायर. सो काजार जाल्या उपरांत हांव म्हज्या घोव ओटो एलिन डिसोजा म्हजो न्हवरो ताचे ओटो भायर युरोपांत गेल्ली. 18 वर्सां थंयत युरोप आनी गल्फांत आसली. म्हाका 2 भुरगीं आसात, 2 चेडे आसात. एकलो 20 वर्सां सो कार्ल डिसोजा म्हणून आनी एकलो 15 years 10th एग्जाम आन्सर करना आसा क्रिस डिसोजा. आनी आमी आतां वावर करना आसा. हांव त्या विशयान तुमचे कडेन उलयतां. आतां आमी एक व्हडलेच्या मुळांत आसां, शहरांत आसां, सगळ्या रितीची आमी आसां हांगासर. हे ल्हान भुरगीं आसा शहरांतले आसा. तुमी व्हडलेच्या हातूंत आयल्यात, तुमी देरेबेल सिटीच्या मदें आसात. ह्या तिनी रितीन आमकां एक बरो एक विशय मेळ्ळा आज. कित्याक म्हळ्यार तुमी एका उद्यम शेतांत आसात. ह्या उद्यम शेतांत कशें तुमकां येवंक एक प्रेरण लाभलें या अवकाश लाभलो? म्हळ्यार तुमच्या घरांत तुमकां ह्या उद्यम शेताक तुमकां ओडणी आयली गी, आपोवणें आयलें गी, या तुमी जावन एक कितें एक हें शेत वेंचलें गी? तुमी म्हाका अनिता तुमी सांगियेत की म्हाका. आमगेर पप्पा क्रशीक जावन आसलो. आमगेर ते दाळा मस्त कसर आनी काडची आसली. राती 11 वरां 12 वरां म्हणसर कसर काडन कोण ते कोवळे धरची आसली.
सकाळी शुक्रार दीस सकाळी आमकां मूड भितरी सांत आसलेली तेदा पप्पान एक हफ्त्यान एक एकल्यांक आपण विचारले ते म्हळ्यार व्हडलो काट आसलो बसरतान देवंक सोडोवंक ते घालूंक आनी भोंव जाताले तशें आमकां ताणें एक हफ्त्यान एक एकल्यांक आपण तशें तेईन तावन इल्लें आमकां प्रेरण लाभलें म्हूण सांगयेत आनी काजर जाल्या उपरांत आमगेर फुलां झाडां आशिल्लीं मागीर म्हज्या न्हवऱ्याक दुसऱ्यां कडल्यान बिझनेस करचें म्हणटाना आमी काल्याक फुलांचें काटें करून वचो म्हणलें एक आयिल्लें आयडिया आयिल्ली ताजे उपरांत आमी तेणें एक शेजारा पुरो उलयतना एक सेटांत एक सुमार 50 घरच्यांनी आमकां फुलां दिता म्हूण सांगलें फुलां तेंच्यान कलेक्ट कशें करचें तेजे व्हेकल तांच्या घरा वचचें तेंच्यान हाडणेचें मागीर आमी कुडयाळाक घालच्या विशयांत हे सादारण कितलो तेंप लागलो कितल्या वर्सां पयलें जावंक पुरो हें पुरा आमी आतां सुरू करना 24 वर्सां जालीं फुलांचें काटें सोलूंक सुरू 24 जाली न्ही ओके बरें तुमकां तातूंत बरें पडून बगलां ओके आमकां कांय लॉस म्हूण ना पूण वेरिएशन आसा वय काम आसा खंय वचोंक ना सकाळीं तावन हें करप म्हणसर वय तेंच जाता वय वय आतां ओशीन तुजें खंयचें एक उद्यम खंयचें तें वीच कॅटेगरी I am running Mango Baking Company, Yes, which is something I am very passionate about from a very young age. आणि वोट जातना ल्हान प्रायार म्हजे पप्पा सरलो so I have been brought up with very strong women in my family, two grandmothers and my mother of course, who is my biggest support system. And it's from them I draw a lot of inspiration to be strong. But the corporate life was never for me. So I found this and I was able to work hard and persevere it because of the strong women in my life. येस व्हेरी गुड तुज्या कुटुंबांत तू तुका पाठिंबो लागलो ओके आतां आमची केरोल बाई काल म्हणटाय तुज्या लायफांत कशें तें तुका एक उद्यम त्या शेताक हेजे तुजें उद्यम शेताच्या विशयान आमकां सांग थोडें हय आमी सुरू केल्लें आमचें द मँगलोरियन रेस्टॉरंट सी फूड रेस्टॉरंट बँगलोर सुरू केल्लें 2017 बट ताचें स्टार्ट जाल्लें तें एक ड्रीम आसलें 2017 न्ही हांव काजर जाताना 2000 आतां सडा जावन हानीमून येता घोव आनी बायल कालें दुसरें उलयतात पळय आमी कालें उलयलें गुत्ता कितें उलयल्यात आमी 20 years फ्रॉम नाव कालें करूंक जाय खंय बी सी आसेल्स म्हूण तें आमी डिस्कशन केल्लें उरलें कांय न्ही तुका कालें करूंक जाय म्हाका कालें करूंक जाय त्या फर्स्ट म्हज्या गोवान म्हणलें म्हाका एक बरें गांवचें हॉटेलाचें गांवचें जेवणाचें हॉटेल जेवणाचें हॉटेल एक सुरू करीचें म्हूण 2000 सांगलें तो एक सॉफ्टवेअर इंजिनियर सिस्कोन काम करनासलो हांवें म्हणलें तुजी इंजिनियर जावन आतां हॉटेलाच्या विशयान उलयताय कांय गरज ना मुखार पळय 20 years फ्रॉम नाव न्ही मागीर पळया म्हूण सांगलें तशें तें एक धाकटी एक सीड आसा पळय तें म्हज्या मांड्याक घाली तें मागीर म्हाका एक पॅशन आसलें कुकिंगाचें बट आमच्या घरा मस्त कामाचें आनी पुरो आसलें देखून कुकिंग असो अवकाश म्हाका बिलकूच ना कलें किंचें कनपीर आनी स्पायसिसाचें नांव तूं गुर्तूनातलें म्हाका तशें सगळी सुरू केल्लें म्हज्या घोवातावन ताणें म्हाका शिकयलें कशें रांदूंक आनी आमी आमचें फुल्ल लायफ भायर तावन पाटी इंडियाक पाटी येता ना आमी चिंतलें आतां समा अवकाश पयलीं आमी भायर आसतना आमकां हॉटलां आसलीं 4 हॉटलां आसलीं लायफांत तशें म्हाका एक्सपिरियन्स आसलें इल्लें बट इंडियान स्टार्ट करूंक इट्स अ डिफरंट बॉल गेम तें तशें न्ही आसलें बट वय हांगा येवन आमी 2017 सुरू केल्लें तें म्हजें तें ड्रीम म्हाका सुरू केल्लें म्हज्या न्हवऱ्यान ताणें दिल्लें म्हाका प्रेरण तूं कर तूं आतां इतलें 18 वर्सां भायर हांव मस्त तरातराची कुकींग शिकली तशें ताणें म्हणलें करया आमी तें हांवें स्टार्ट केलें द मँगलोरियन आमच्या गांवच्या लोकांक बँगलोर ते स्वादीक टेस्टी फूड दिवंक ते एक आमकां इन्स्पिरेशन मेळ्ळें तशें आमी द मँगलोरियन रेस्टॉरंट सुरू केलें कमनहळ्ळी बरें बरें एक अवकाश तुमी अवकाशाचो फायदो उठयलो म्हूण सांगीत न्ही वय वय तशें आतां आमकां त्या गांय की तुमकां कुटुंबातावन या तुमच्या तावन तूं स्वता मस्त तुमकां एक उमेद आयली हें आरंभ करीचें म्हणून ओके एक ड्रीम आसता तें एक सीड तुमच्या लायफांत आसलें म्हणून तुमी सांगतात वय पूण आयच्या प्रस्तुत समाजेंत हें सुलाबेन करूंक जाता गी या तुमी पंत आव्हानां मनी स्विकार केल्लीं आसात गी तुमकां मस्त कश्ट येवंक वचोंक पुरो नश्ट मेळ्ळ्यात जावंक पुरो ह्या सगळ्यांत तुमकां पाठिंबो मेळटा तसो म्हूण सांगूंक जायना तसलें कांय संदर्भ आसले गी
अनिता बायक काय आसलें गी ते एक म्हाका भुरगीं ल्हान आसले भुरग्यांक सोडणं वेच्या परिस्थितीर ना वय. कामाच्यांक धरून तांकां सांबाळचे इतले ते दाळ आमचे कॅपॅसिटी नासतले वय मागीर सांगता खालें आसल्यार भुरग्यांक सांगता कडल्यान तूं करी जे म्हणल्यार एक परिस्थिती आशिल्ली आनी फायनान्सूय तशें ते आमचे कडेन ते दाडा एसट म्हणून कांय नासतले ते दाडा खंयची बँकाय आमकां लोन दिवंक आयकाना इवन व्हेकल कडल्यान जाल्यार गॅरंटी जाय जे विटनेस जाय जे तशें पुरा किरकिरी बँकांत नासले विटनेस जाल्यार तितल्यान क्लोज जाल्यार मात्र दितात ना जाल्यार दिवंक रेडी आसा वय. तशें पुरा थोडे सुमार प्रॉब्लेम्स लायफांत आयल्यात वय. पूण हर एक कडेन धैर्य साडे नासतना हांव मुखार सरल्या सांगाता म्हणजे माय माव सांगात दिला भाऊ भयण्यांनी सांगात दिला आवय बापायनी सांगात दिला कुटुंबाच्यांनी आनी स्पेशली म्हाका बेळमन घरांनी बेळमनच्या लोकांनी म्हाका खंयचे कितेंनी नेगेटीव उलोवना हर एक फावटी म्हाका सपोर्ट केला खंय अर्जंट सांगना म्हणजे भुरग्यांक कितेंनी तांच्या घरांनी धरून सांबाळ्ळें आसा बेळमानचो लोक बरो बरो म्हणजे म्हणटाक बरो ना बरो बरो हांवें आयकलां आनी हांवें बघलां सुमार फॅमिलीज आसात खंय आसा आनी थंय सांगना भुरग्यांक हांगा सोड म्हज्या भुरगीं तितली सोबीताली ल्हान आसतना आनी क्यूट आसली तशें हर एकली म्हज्या भुरग्यांक लायक करताली गुड आनी नाव ओशन तुका कशें हॅव यू फावंड एनी चॅलेंजीस इन युअर पर्टिक्युलर फील्ड डेफिनेटली मुझे एज मुझे साइडान नातले वय. I was always criticized that I'm taking the road less traveled and I should do something more secure and this is just like side business and stuff like that and there was a lot of criticism because the road was not easy and Correct. there's not success in the first part of it always. So everybody said I'm young and I should do something different, like I should study more and stuff like that. But obviously there's like some kind of calling and your heart wants to do what it wants to do at the end of the day. So luckily for me I managed to achieve that in these 2 years but it was not an easy. हाऊ डीड यू स्टार्ट दॅट कशें तुवें तें आरंभ केलें तुजें एक आसाने तें उद्यम तें कशें तुवें आरंभ केलें Actually, there was a lot of trials and thing. I did not start with the bakery. I started with a different line of food, and it was unfortunately during the beginning of COVID also. Good. So I experienced that, and to honor Women's Day, I can tell you that I had a lot of problem with men as my staff because I was older. I was younger than them. Yes. Like I said, my age and being a female. So tanka zaina lan burge tanka sangta especially if you're a woman they can't take it. There's some level of patriarchy no matter what you do. So I had to overcome all of that but I would like to proudly say that right now mujhe bakery and all women's team. Good. So I have employed all women and we are doing, I have never, like it's been my most successful year and it's been lovely. Yes, you are the best example for the present youth now. Yeah, so I love working with them and it's a great team actually. Yes, Like very good, very good. Yeah. आमचे केरल बाई तुका कशें तें एक चॅलेंजीस कशें फूट करूंक मेळ्ळें पळय तें कशें तुका म्हळ्यार तूं हांगाय आसली तूं बायल्या गांवांतय आसली तुका हांगाचे सिच्युएशनी गोत आसा बायलें गोत आसा ते तुका कशें फेस करूंक मेळ्ळें तुजें इल्लें डिफरंट आसूंक पुरो वय बायल्या गांवांत आनी आमच्या गांवांत मस्तू फरक आसा वय. भायर हांव खाली एडमिनिस्ट्रेटीव पार्ट मात पळोवन कण घेतली वय. आनी वर्किंग सिच्युएशन कशें आसा म्हणून आनी तें एक सिस्टम आसतालें भायर आमकां लायसन्स एप्लाय करूंक पडटा हें करूंक पडटा पुरा समज सिस्टमॅटीक आसा वय. आतां तेंत चिंतून आमी इंडियाक येताना सुरू करताना सिच्युएशन सेम नासलें फर्स्ट ऑफ ऑल फायनान्स हांगा फायनान्स कितलें आसल्यार पावना ते सांगतात न्ही बोट दिल्यार हात घेळटा वय आतां आमी एग्जाबोकण गेलो बँगलोर रेस्टॉरंट स्टार्ट करूंक म्हणून ताका इल्लें रेनोवेशन करतना आनी काल देखून फायनान्स बारी मुख्य थंय म्हाका वस्तू मार पडलो बजेट दिल्लें एक मागीर ते फायनली एट द एंड ऑफ द डे ताचे की 3 गुणा चड करूंक पडलें हे आनी लोन्स आमकां इमिडिएटली मेळूं ना कित्याक म्हळ्यार आमी भायर थावन आयल्या हांगा ते टॅक्सेशन IT ते पुरो आसा ते पुरो आमचे कडेन ते नासलें सो आमचे ओन पयसो घालन आमी सुरू केल्लें ते दाडा बारी प्रॉब्लेम आसलें आमकां जस्ट स्टार्ट करतना रेस्टॉरंटाक फायनान्स करूंक ते सोडल्यार एका हांव खाली रेस्टॉरंट स्टार्ट करूंक मात न्ही हांव आवय म्हाका दोगा भुरगीं आसात
तांकांय त्या गांवांतून इंडिया रिलोकेट करतना तांचे शिकप तांचे बिहेवियर वेल सगळी पळय पळय तांकां तांचे हेल्थ पळयचे पुरा पळोवंक आसा ते पळोवचे गी हे पळोवचे गी ते चॅलेंजीस आसले आनी ते म्हाका म्हजी भुरगीं म्हळ्यार बारी मोग तांचे सिच्युएशन तांणी बिहेव करतना घरा येतना तूं सण भायर कामार आसाय हांगा टायम दिनाय तशें तें एक चॅलेंज आसलें ते सोडल्यार ब्युरोक्रेसी आमकां इजिली हांगा लायसन्स मेळूंक पुरावक आसना मस्त दावडयतात एक सिस्टम ना आमच्या गांवांत सिस्टम ना सगळे की राख आनी पयशे दी कर पयशे दिल्या उपरांत काम जायना ते हांवें भायर पळोवना भायर मस्त इजी म्हळ्यार सिस्टम आसा हे कर जाता बट हांगा तुका 3 म्हयने सांगल्यार 6-7 म्हयने काडून येतात ते चॅलेंजीस ते हांवें म्हज्या फिल्डांत फर्स्ट पळयले ते सोडल्यार लेबर आतां लेबर म्हज्याच फिल्डांत न्ही दुसऱ्या फिल्डांत ते एक धरलो मनीस आतां हांव सांगतना ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವಿ ಸಂತಾ ಪಡೆ ಐಕೊಂಕ್ ರೆಡಿನಾ ತಂಕ ಏಕ್ ಬಾಯ್ ಮನುಷ್ಯ ಸಂತಾನ इणकाले म्हाका शंकचे ई कोण हांव ओनर जाल्यार ताणें आयकोंक रेडी ते मस्त प्रॉब्लेम जाताले कित्याक म्हळ्यार म्हाका तांकां शिकयचें आसलें आमचें कुकींग कशें आसा म्हणून आमचे गांवचे लोक जाल्यार बट ते टेस्ट डिफरन्स आसता ते शिकोवंक हांवें तांचे वांगडा रावन काम करीचें ताणें आयकोंक रेडी नासलें आमी सेम वेव लेंथार आसल्यार मात जाता ते पुरा हांवें तांचे लेवलार येवन शिकोवन तांकां समजून काडूंक ते एक म्हाका मस्त हें जालें बट एट द बॅक ऑफ एवरीथींग न्ही सपोर्ट आसलो म्हज्या फॅमिली तावन सगळ्यांनी म्हाका म्हजे इन लॉज म्हजी भुरगीं म्हजी मम्मी डॅडी सगळ्यांनी सपोर्ट केला आतां तूं एका पुलांत देवलाय आतां उपयोग शीक तुका वान्स इजे हातून बुडोवंक ना म्हाका अल्टिमेटम आयला स्विम करूंक शीक उपयोग शीक ते हांवें धरल्या खाली जावन दी कितले कश्ट येवन दी खाली चॅलेंजीस जावन दी हांव करून दाखयता ओके हांव फाटी वसिना म्हणून आतां तुमच्या लायफांत एक स्त्री जावन तुमी एक खान गेले चॅलेंज खान गेले एक पंतावन खान गेले आतां ह्या तूं काम करनासतना ह्या तूं काम करतना तुमी ह्या उद्यमांत आसतना तुमकां एक उडास दवरचें तसलें खाली एक गडीत आसा गी या यू कॅन रिमेंबर एवर रिमेंबर काय आसा गी हें म्हाका विसरूंक एक जायना हें एक दाळें हांवें उडास दवरचें जाल्लें हें म्हाका एक लिसांश केल्लें आय लर्न समथींग फ्रॉम दीस म्हणून एक जाल्लें खली म्हणी एक गडितां तुमच्या लायफांत आसात की हॅव यू रिमेंबर्ड एनीथींग व्हेरी बॅडली ओशीन memorable incident I would say every time म्हाका ते recognition मेळटाना yes that somebody has recognized me like in this incident right now तुम्ही म्हाका आपयला हांगा and recognize me at such a young age that is a memory for me to keep, you know, that in that business world wherever you go, wherever you meet people, have you remembered anything special among the people? Of course, every time somebody says like oh my god, like I've sat in a cafe somewhere, my friend has sat in the cafe in Bangalore and they were talking about something they were eating and they mentioned, they're like, where are you from? And they said, I'm from Mangalore. And the first thing they said, oh my god, there's this cafe I went to over there and was Mangalore Baking Company and they have such nice desserts. I think that was that really got to me and एक तुका एनकरेजमेंट जाता तुका हें तुका एक एनकरेजमेंट म्हणून जाता आतां आमकां बेळमानांत पळोवंक गेल्यार आनिता बायक सगळो लोक वळखता म्हणटाय ओके तुका सगळो लोक वळखता तुका लोकांनी तुका उखलून धरल्या तशें म्हणटाना तुका कांय एक थोडी गडितां तुज्या काळजाक लागचीं खंयची म्हणी आसात की एक दोन एक्सिडेंट जाल्ल्या हांकां एक्सिडेंट जाल्ल्यांक हांवें हॉस्पिटलायज केल्लें तांणी मनशांक ना पयले हिंदूस तांणी हांवें सुमार जाणांक एक्सिडेंट जाल्ले दाडा हॉस्पिटलाक व्हेल्ला एम्बुलन्सर घालून हांकां तांकां जाय जाल्ले प्रोसिजर केल्यात पूण एक 2 की 3 फॅमिली तांणी येवन म्हाका येवन थँक्स म्हणून गेले ते म्हज्या जिवितांत केदाळ विसरूंक आमी उपकार कान घेवन मागीर विसरता थोडे फावटी आनी एक पटी काळून जाल्यार एक 108 हांवें एक पेशंटाक घालून हांगा वेनलोका धाडिल्लें तो एक 11 वरां जाताना सरलो पूण हांगाच्या एकल्या पुलिसान म्हाका राती 3 वरार फोन करून म्हाका तुमकां इंतावन कळलें की तें एक इन्फॉर्मेशन ताणें पार्टिसिपेशन म्हाका दिल्लें तें थोड्या डिपार्टमेंटान तेल्लें पुरो करना ते केअरलेस करता पूण ते एक विसरूंक जाल्लें घडीत वय तशें तूं मस्त तुवें कोरोनाच्या संदर्भार तुवें मस्त काम केलां न्ही
ओके, आतां कोरोनाच्या संदर्भान लोकांक मस्त गरज आसली समाज सेवा करतल्यांची, तसल्यांच्या गरजेक तूं मस्त पावले न्ही गी. वय. आनी तशें जाल्यार तुका लोक वळखता म्हणून म्हणटाय. ओके, ते तुजें एक बरें मन, ते बऱ्या मनाक तुका एक ते एक विंसवण जाल्या तुजी एक, तुका एका खंयच्याक तुका विंसला त्या कामाक तुवें एक न्याय दिलाय न्ही गी, तशें तुका बगता. ओके, तुमकां भायर एक्सपिरियन्स तुमी सांगलें, हांगाचें सांगलें, तुमकां कांय एक विशेष उडास धरचे तसले कांय एक गडीत आसा गे तुमच्या हातूंत? वय एक न्ही मस्त आसा. ते आतां तुमी विचारता म्हज्या मायंडाक सगळे येता. एक म्हळ्यार हांव धाकटें आसतना आमच्या घरचे फाटल्यान एक वण आसलें, ते आमी केदाळी टीचर गेम्स खेळटा आमच्या घरा आनी बोंतोणी मस्त भुरगीं. हांवें केदाळे तिना वळांत मासली, ते मासली म्हळ्यार त्या टॅडपोल्स म्हाका गोतून येतलें ते मासली गी माणक्याची पिलां वट्राशी, दॅट इज मासली फॉर मी, मासली तशें हाडन हांव सगळ्यांक भुरग्यांक बसोवन ते कट करन ताका इल्लो बेवसो पालो आनी काले बिंबली आनी पुरो आसताली ते पुरा घालून मिक्स करन हांवें भुरग्यांक फोर्सिबली खावोवचें. मम्मीन केला रांदलां खाया. तेंत ते आतांय म्हाका उडास येता. त्या दाडा हांवें धाकटें आसतना मे बी 4 वर्सां 5 वर्सां त्या दाडा केल्ली ती धाकट्याक ती खाया रांदून वाडची आसा पळय, ते म्हाका बारीक खुशी जाता. त्या दाडा हांव करनासली, रांदून वाडूंक म्हाका सगळ्यांकी खुशी. तशें आमचे रेस्टॉरंट उक्तें जाताना 2017 म्हाका एक अवकाश मेळ्ळो आमच्या एक इगर्जेंत स्टॉल घालूंक. त्या दाडा त्या 48 hours 2 दीस निदान आसतना आमी बॅक टू बॅक 150 किलो सरपतेल आनी 200 किलो बफात दीस रात रांदलें. त्यामुळे ते स्टॉलान तितली इकून गेले, सगळ्या पदऱ्याक आमकी बारी लायक जालें. ते सरपतेल क्लीन करचें ती एक व्हडलें काम आसलें. आनी बफात रांदूंक हांव म्हजी मदर इन लॉज म्हळ्यार डिस्टंट रिलेटिव्स आनी सगळ्यांनी मेळून 2 दीस तांकां पुरो साण कोणाकी ना कंटिन्यूस रांदचें, कित्याक म्हळ्यार ती आनी ते आमचें लॉन्च ऑफ द रेस्टॉरंट, तर ती सगळ्यांकी खुशी. आजुनी म्हाका लोक मीट जाताना मेळटाना म्हणटात त्या दिसाचे सरपतेल सुपर आसलें म्हणटाना म्हाका कितले खुशी जाता. हांव चिंतना निदान आसतना 2-3 दीस निदान आसतना दीस रात रांदून हांवें लोकांक दिलां. आनी ते आतां म्हाका ते एक बरें भोगता, एक हॅपीनेस. वय. ते सोडल्यार मागीर कोवीड टायमार म्हाका ते एक देवान केलें म्हूण सांगीत सडावत रेस्टॉरंट्स क्लोज जाली, मस्त रेस्टॉरंट क्लोज जाली. आनी बँगलोरांत आमी प्रायम लोकेशनार आसा. देवाला काय जालें सगळी मँगलोरियन रेस्टॉरंट्स बँगलोर खंयचे परी आसात न्ही सगळी कामाचे सोडून गेले. आनी म्हाका देवान बेसांव दिला म्हूण सांगीत म्हजे कामागाराक हांवें सांगलें तुमकांय भुरगीं आसात, घरा लोक आसात खावंक जेवंक दिवंक, म्हाकाय भुरगीं आसात, फॅमिली आसात, आमी सगळी काम करया. ओके, कित्याक म्हळ्यार नोटीस आयलें सगळें शटडावन करी यें ते खाली ऑनलायन मात दवरूंक म्हणून जायत ऑनलायन चलयतात गी आमी एक टिमा बरी जालें म्हूण सांगलें. सो सगळी जायत आमी ओट्टूक हें करया. ऑलमोस्ट 90% ऑफ बँगलोरांत 1-2 मात मँगलोर रेस्टॉरंट मात उक्ते आसली. आमकां ते दाडा आमचे मे बी 5 किलोमिटर या 7 किलोमिटर ऑर्डर येताले. त्या टायमार आमचे ऑर्डर 25 किलोमिटर्स पयस 28 किलोमिटर खंय तो लोक ऑर्डर करतलो आमचे जेवण. आनी डेली ते येतात न्ही प्लस लोक येतलो आमच्या बगलार खाय नासतना जेवण दिया. सो डेली एक सेट म्हळ्यार लोक येतलो कायम आज सांजेर 10 जाणां येतात तांचे पॅकेट रेडी करून दवरूंक. सो कोवीड टायमार आमी पॅकेट करून म्हणटाले लोकांक आनी खंयचे ते हॉस्पिटलांक स्मॉल आनी धाकट्या क्लिनिक्सांक आनी पुरा आमी फ्री जेवण दिल्लें आसा कित्याक काम करतात. तशें ते एक म्हाका एक उडास हांवें गरज आसले टायमार हेल्प केला ते एक म्हाका एक खुशी जाता. आनी तो एक टायम आमकां एक चॅलेंजींग टायम वय तो एक टायम हर एक उद्यमीक चॅलेंजींग टायम तो जावन आसलो. ओके, त्या वेळार जें कितें तुमी केलां तुमकां मस्तो संतोश आसा. तुमी अनिता बायनी केलां, तुमी केलां, केरलांनी केलां. आमचे ओशीन ल्हान पूण ओशीन तुज्या लायफांत आतां तूं ल्हान प्रायर एका उद्यमाक येवन ह्या एका हाचेर आसाय, ह्या स्टेटसाचेर तूं आसाय. तुजे बरीच मस्त भुरगीं मस्त यूथ आसात. ओके, तांकां अशें एनकरेजमेंट या कशें मुखार वचचें तें कळना मस्त आमच्या समाजांत आसात. Okay, how do you feel about those and what do you want to say for them?
my best advice is to follow your gut, follow your intuition, follow your heart, because in the end you will always end up following that, no matter how much. Obviously you have to have a plan, you have to have perseverance, you have to have focus. Correct. Always have a strong financial plan, because those are the mistakes that I made, and where it hurt me the most. So the plan is very important, and do your research, do your homework, and do not be afraid to ask for help, because there are a lot of people, like if I came to you and when I was starting out, I know that you would have given me advice, because you have been through it and you know better. Correct. So they're like this, like Carol, like Anita, there are a lot of women out there who are willing to help and willing to advise, and I'm sure if you just need to, extend your voice or your hand and ask for help, that's important. And at the end of the day, you have to be strong enough to keep moving forward. Never give up. That is very important. गुड. आता तरणाट्यांनी सोन सोडचें तांच्या मतींत एक उद्देश आसचे, करेक्ट? एक उद्देश आसचे, एक बळवंत आशा आसचे, आनी आमी एक ह्या स्थानाक पावजे म्हणलें एक घट्ट निर्धार आसचे. तो म्हणलें आनी आतां इतल्या ल्हान प्रायरच आमचें ओशीन कशें मुखार सरलें तशें मुखार येवंक जाता. तशेंच आमचें अनिताबाई तुका समाजांत मस्त विस्तार तुजें एक लायफ म्हणयत, मस्त विस्तार तुजो एक जागो, कळ्ळें? तुका सकळ तरांचे मनीस मेळटात, सकळां सांगता तूं आसाय. ओके, तूं कशें एक असल्या कोणायचें हेल्प नासतना कश्टोवच्या या कशें मुखार येचें म्हणून कळीत ना, तसल्यांक कशें तुवें एक आदर्श जावीत या तूं कितें सांगताय तांकां? कोणी स्त्रियो जावन दी कले उद्यम सुरू करतना आमी भिवूंचे न्ही. पयलीं आमी कले आमच्या घरच्यां कडेन, भुरग्यां कडेन, घोवा कडेन, भाव भयण्यां कडेन डिस्कस करचें, अशें अशें करता. मागीर एकल्या कडेन तांचे कडेन मात विसरचें न्ही. शेजाऱ्या तुजे फ्रेंड्स आसूंक पुरो या दुसरे कोणी बिझनेस, आतां तुवें खंयचें फील्ड आसा तें आमी आतां एक फुलां काटे, म्हजे जाल्यार फुलां काटे घालचे विशयान, नाजाल्यार कोणी स्टुडियो करचे विशयान, फोटोग्राफर साडे तुमकां पुराय पॉझिटिव्ह तर सांगिना, तातूंत 10 जाणां कडेन सरले 5 जाण तुमकां नेगेटिव्ह सांगतात. पूण कलें हर एकल्या कडेन विसरचें कशें केल्यार जायत गे न्ही. सांगतना जाल्यार तुका म्हणून सांगिनासतना इनडायरेक्ट थोडे फावटी आमकां म्हणून सांगल्यार थोडे फावटी नेगेटिव्ह सांगतात. इनडायरेक्ट जाल्यार म्हजे फ्रेंड्सां करतात, केल्यार जायत गे, खंयच्या प्लेसीर केल्यार जायत, तशे आयडियाज विसरचे. आनी करतना मात्र आमचे ओन खुद्द डिसायड करचे. का लागून ते कोणाचे आयडिया, कोणाच्या नॉलेज आमी डिपेंड जावंक जायना. वय ती आमकां कशी मारता म्हणून आमकां सांगूंक जायना, आमकां एक्सपिरियन्स जायचे. वय तुका फोटोग्राफी म्हणून सांगलें न्ही, तातूंय जाय न्ही. काय बरोबर सांग, तूं घेतला जाय सांग. हांव आतां राजकीयांत आसा. राजकीयांत आसा, फोटोग्राफींत आसा, ब्लॉक प्रेसिडेंट अध्यक्ष जावन आसा, सामाजीक राजकीयांत आसा. 1.5 years जाले. तेजे उपरांत लास्ट 5 वर्सांक हांव पंचायत मेंबर जावन आशिल्लें. तुका एक आमी ऑलराउंडर म्हणयत, एक उद्यमी म्हणून सांगल्यार एक लिडर. एक लिडर. ओके, आतां ओशीन म्हणया ल्हान तें जाल्यार शी इज अ लिडर. ओके, ताच्यात लिडरशीप आसा, एक क्वॉलिटी आसा, ती आमी मुखार सरोवंक आसा. ओके, तूं व्हडली लिडर म्हणून आसा म्हाका. कॅरल बाई तूं सांग, आतां तूं मस्त संतीन तूं पळय, तूं हांगा पळयलें तुवें सिच्युएशन, भायल्या गांवांत पळयलें तुवें सिच्युएशन, इटली मो इटलींत पळयलें तुवें, मागीर परत्यान गल्फांत आसली तूं, सगळ्यांनी तूं पळोवन आयली. आतां मस्त कडेन तूं भोंवली, तांच्या लोक आसात आतां बरसली. आतां तूं आमच्या ह्या लोकांक कोण, ह्या आमच्या स्त्रियांक, प्रत्येक जावन स्त्रियांक ह्या स्त्रियांच्या दिसाच्या लेखार आमी सांगचें, कशें तूं तांकां एक फुडें येजें, जिवितांत मुखार येजें, तांकां कशें तूं एक संदेश दिताय तांकां, कितें करीचें? हय, म्हजें हांवें सांगचें म्हळ्यार एक ड्रीम आसल्यार, एक गोल आसल्यार ताका ते बॅक करूंक, ताका एक बरें प्लॅन करीचें, बिझनेस प्लॅन या खंय प्लॅन करीचें. त्या प्लॅनांत ओशीन सांगल्या बरी फायनान्सीस इम्पॉर्टंट, मागीर सपोर्ट सिस्टम. खाली फायनान्स आसल्यार मात पावना, सपोर्ट सिस्टम जाय. सपोर्ट खाली फायनान्शियल सपोर्ट न्ही, मॉरल सपोर्ट, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्यामुळे मेंटल पीस हातून बारीक गरज आसा. तूं हातून परा करतना, डील करतना तुका मेंटल पीस आसिना, तें बॅकिंग भारी इम्पॉर्टंट. ह्या दिसांनी आमी मस्तू नरगाता खरी गी नाका गी, टू मायंड फर्म डिसिजन काडून घेवचें, सगळ्यांचे एडवायस आयकाचें, बट तुवें तुजें मायंड, तुजें हार्ट कालें सांगता तेंत करीचें. एडवायस सगळ्यांचे काडून घ्या, बट तुवें कांय करताय ते कॉन्सिक्वन्स फेस करूं, तुका ते स्ट्रेंथ आसीचें, इम्पॉर्टंट थिंग. तूं ते तुजें गट फिलींग ताणें सांगल्या बरी, इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. ते फिलींग आसीचें, आनी खंयचे अडखळ आसात, टेन्शन, स्ट्रेस सगळ्यांक आसा, बट नेवर गिव अप.
कित्याक सक्सेस तितले लागीं आसतना आमकां कश्ट तितलेच चड बट नेवर गिव अप बिकॉज वन डे यू वील बी सक्सेसफूल सो नेवर गिव अप इन लायफ एक हात पांय ना तो मनीस माउंट एव्हरेस्ट चडटाना आमकां देवान बरे हात गटाय बोलाय मोन पुरा दिला आमकां कांय करूंक जायना स्ट्रेंथ पर्सिवियरन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी सपोर्ट सिस्टम ऑफ द फॅमिली ओके हे पूर्ण आसल्यार तुजे ड्रीम वील डेफिनेटली बी सक्सेसफूल बट पर्सिवियर करेक्ट and results will definitely come to एक स्ट्रॉंग एक उद्यमी जावन वय तुवें कितलें धैर्यान सांगताय म्हणून तुवें सांगताना कळटा म्हळ्यार कश्ट मनशाक घट करतात वय कश्ट मनशाक घट करतात ओके आतां ओशीन मस्त आनीक मस्त हें करूंक आसा साधन करूंक आसा यू हॅव टू या स्टील यू हॅव अ लॉंग लायफ यू हॅव लॉंग फ्युचर यू हॅव सी नाव सपोज इन सच अ सिच्युएशन प्रॉब्लेम्स ऑलरेडी केम टू यू तुका ह्या प्रॉब्लेम्सान पळय येताना तुवें ते कशे घेतले आर यू रियली हॅपी When the problem is there, of course, you want to be happy because it is a problem at the end of the day. But yeah, like you need to have the strength and the bravery to tackle it. Obviously, we are going to break down, we are going to cry, we are going to be almost on the verge of like, you know, why am I even here? Why did I take this road? I should have just done something more safe and secure. But that is not the truth. In every job, in every... when we were kids, our exam was our biggest tension. Difficulties are there. We thought that was the worst of it. Correct. But no matter what we do, there is going to be difficulties. We just have the need to have the strength, the faith in ourselves. We have that belief that, okay, we started this, we can finish it. Yes. Are you happy in your what plan you have now? Are you happy in that? Yes, I am happy. Yes. Are you planning something new related to that? I am always planning new desserts, new dishes, and of course I want to like achieve much more than this. Good. Very good. Take it forward. I've always liked making new dishes and bringing new flavors to Magno. I like that we do that, and now that my team is just growing and building, that's the spirit. Yes, good. Okay. Anitha बायक पुरे शेतांत तूं आसाय म्हणून सांगलें हांवें तुका ओके राजकीयांत आसाय फोटोग्राफी आसा फुलां आसात आनी तुका तृप्ती आसा वय तुका खंयच्यान चड तृप्ती कशें तुका बगली कृशीन तूं तूं कृशी तुका पयलीं तुजो जल्मले बरी दिसता म्हाका कृशीन तुका कशी जाली कितें खातीर म्हण सांग गेलें शेअर कर नेचर आणि सराउंडिंग फ्रेश असता सिटी लाईफ केदाळे किरकिरी डिस्टर्बन्स पोल्युशन आसा कृषी उदक तेंपुरा एक माइंड फ्रेश जाता तुमकां ते मस्त जागो आनी परस आमकां जागो आसा वय व्हडले कोडप आसा कळे आसात न्ही कळे आसा सकाळींचे सुकण्यांचो आवाज आसता वय सिटीन पुरा तेंपुरा आमकां मेळना घरा गोरवां आसात कुंकडां आसात तांचे इल्ले सकाळींचे कामांनी जाता इल्ले माइंड फ्रेश आसता मागीर तुका मागीर वाका उरल्या समाजाच्या कपराकय काम वेळ मेळटा तुका घरातून सपोर्ट आसा तशें बॅलन्सिंग करणं आसात म्हळ्यार म्हजी अर्जंटाची कामां आसली पूत करता नाजाल्यार नवरो करता नाजाल्यार ती पेंडींग दवरता सर्वीस करून तूं मागीर वेताय तुका आपयतात गरज आसा समाजाक न्ही गे वय पळय उद्यमी म्हणून सांगता खाली एकच बिझनेस म्हणून मात्र न्ही हर एक तूं आसाय तूं बेस्ट आयच्या एक टॉक दिवंक तूं बेस्ट आज आमच्या समाजाक मस्त श्रोतृ आतां पळोवन आसात विक्षक पळोवन आसात आयकोन आसात आतां तूं पळय हर एका शेतांत तूं आसाय राजकीयान तूं आसाय समाज सेवेन तूं आसाय फोटोग्राफी आसा कृशी आसा कशें हें मुखेलपण तुजें तावन आयलें समाजाक कितलो एक लाभ जालो तर तूं एक बरी एक एग्जाम्पल एक कलेन दाखलो म्हणटा आमी देख एक लोकांक देख ओके तूं आनी तूं तर हॅप्पी आसाय चड हॅप्पी तुका कृशी न्ही गे ओके आतां कॅरल बायक व्हडले पुरो चॅलेंजीस तुवें खान गेले म्हणून सांगली तूं हॅप्पी आसाय गी तुज्या ह्या कामांत तुका हॅप्पीनेस आसा गी कशी तृप्ती आसा आनी नेक्स्ट खालें तुका खालें म्हणजे आनी कितें नवें करया म्हणून बगता गी करंट सिच्युएशनांत हांव मस्त हॅप्पी आसा म्हाका कसले लायफ चॅलेंजीस आयल्यार एक 2 दीस हांव सॅड आसता रडटा बट नेक्स्ट डे उठून हांव सांगता येस हांव म्हाका करी जेता आय वील फेस दीस हांव आय एम नॉट अ पर्सन हू वील गिव अप कले इज ऑन दी आय वील टेक इट तर ते हांव चिंतना म्हाका खुशी जाता आज हांव हॅप्पी आसा खुशेन आसा आनी म्हजे बिझनेस एक्सपॅन्ड करूंक की पळोवन आसा ते प्लॅन्स फ्लुईड आसात बट ते सोडल्यार म्हाका पेटांचो बारी मोग आसा सो म्हजे एक गोल लायफांत एक गोल आमी सगळे कडेन पळयता हें कांय NGOs आसात लोकांक पळोवंक पेटांक पळोवंक कोण दिना सो म्हजे एक आमचे कितले पेट्स आसात तांकां एक सिमेस्त्री बांदीचे म्हूण एक बारी एक हे आमचो जागो आसा बँगलोर
ती एक म्हाका सेमिस्त्री जे गुड बारी एक मोन आसा तुजे एक विशेष सगळ्यांकी रेस्पेक्टांत मोरूंक आशा आसा तांकां हांव पेट रेस्क्यू डिपार्टमेंटा वटू काम करता बँगलोर म्हजे फ्री टायमा त्या दाडा म्हाका बारी खुशी जाता आनी तांकां हांव काण आनी परत दिता कोवीड टायमाक सगळ्यांकी काण दितना तांकां कोणी ना काण दिवं कितले पेटे आसात काण नासतना सो तांकांय हांव ते रेशनाचे तांदूळ आनी तांकां खावयतली तशें म्हाका एक तांकां खालें करीजे म्हूण एक बारी मोन ते सोसायटीक पार्टी दिजे इट्स नॉट ओन्ली सोसायटी आमचे एनिमल्स आमचे पार्ट ऑफ आवर लायफ ताणी आमचे सोसायटी वी ऑल पुट टुगेदर वी मेक अ सोसायटी सो म्हाका तांकां खालें करीजे म्हूण बारी एक मोन तुजें एक प्लॅन हें बरें प्लॅन तुजें न्ही ओके गुड हे तुमचे ते ड्रिम्स तुमचे प्लॅन्स बारी बरे आसात ओके आतां आमच्या जनरली आतां हांवें तुमकां सांगलें खाली कोणाक सपोर्ट मेळना या कोण मुखार कशें वयचें म्हणून क्वेश्चन आसात तांकां तुमी एक फस्ट हें दिलें खाली एक धैर्य दिलें तुमचे कडेन एक एम आसचें एम्बिशन आसचें म्हणून तुमी सांगलें आतां जनरली उलयतना आतां स्त्रियो आसात आतां यंगस्टर्स आसात स्त्रियो व्हडा आसात या एज्ड आसात पुरो आसात आमच्या समाजांत तांकां जनरली एक लिडरशें जावन एक लिडर बरी जावन तुमी एक कितें एक ह्या विमेन्स डे दीस तुमी एक दिसाक एक कितें तुमी मेसेज दिवंक शकतात ओशन कॅन यू गिवन a best message to the in general to the female population? What I'd love to say is just be kind, and whatever help and support and everything that you receive by the grace of God, by the grace of your family or friends or anyone, always choose to pay it forward. No matter what, pay it forward, because they were kind enough to give you help, so you should be kind and always pay it forward. That is something I live by. It's one of my main mottos. Good. So always pay it forward, and you never know what the other person is going through, so always be kind. Correct. Yeah, very nice. अनिता बाई तू कितें म्हणटाय आतां सगळ्या वर्गाक स्त्री वर्गाक आमी एक विमेन्स डे या स्त्रियांचो दीस आंतरराष्ट्रीय स्त्रियांचो दीस आमी आचरण करता न्ही ह्या संदर्भार कितें एक तुजे तावन एक मेसेज तूं दिवंक अपेक्षिताय आमी ह्या सृश्टेंत सुमार नमुन्याचे बरेपण आमकां मेळटा आमी ताजे तावन एक वंट तरी आमी सृश्टेक पाटीन दिवंक प्रयत्न करीचे जावंक पुरो एक दोन झाडां लावची या खंयचे ना खंयचे रितीन उदकाचे आतां गरमी सडते वेता ते देखून आमी उदकाची जागृताय करची आमी स्त्रियो जावन घरांत आमच्या सरावंडिंगान मस्त कामां करयेता ते अवकाश आमकां आसा ते आमी गळसून काडचे वय आनी आमी म्हजे एक म्हाका कोणेय एकल्यान हेल्प केल्यार हांवें त्या जाणांक 4 जाणांक म्हणी करीत म्हणलें एक म्हजें इंटेंशन आसा आमी थोडे पटी म्हजे क्लोज जाल्ल्यांक सांगता कोणेय म्हजे हेल्प काण गेल्यार हांवें आतां हेल्प केला म्हण तूं कोणाक सांगिनाका पूण तूं एक 4 जाणांक करते वच ते जाल्यार तें एक आमी आतां चैन लिंक बिझनेस केल्ले बरी 4 जाणां म्हणटा सुमार कंटिन्यू तेजे एक प्रतिफळ मेळटा आनी तुवें कितेंय केलां जाल्यार समाधानान बरें मनान उक्त्या मनान कर वय आतां आमकां दान करूंक मन आसा पूण आयो हांवें दिजे गी म्हजे कडेन इतले उण्या जातात तशें चिंतचें न्ही हांवें कितें आसा तें वांटून खावचें आनी स्त्रियांक वेळ एक मेळटा एक इल्लो वेळ मेळटा तो वेळ आनी सारक्या रितीन जोगत्या रितीन उपयोग केल्यार समाजाक बरें दिता न्ही वेळ पाड करनासतना हे आमचे कडेन कितें टॅलंटां आसात ती आमी पेल्या खातीर प्रयोग करता एक्चुअली आमकां टॅलंटां आसात ती आमच्या उरन चड ती समाजीक आनी आमकां क्रिस्तांवांक मेन अवकाश सुमार आसात कारण आमकां इगर्जेंत कॅथलीक सभा आसा स्त्री संघटन आसा वाड्यांनी वाड्या जमती चलतात आनी ल्हान भुरग्यांक जाल्यार ICYM आसा YCM आसा सोडालिटी आसा लिडरशीप काडूंक आनी हर एक फिरगजेनी आमकां अवकाश मेळटा चड आनी चड लिडरशीप कान घेवची एक तूं संदेश न्ही एक चड आनी चड लिडरशीप आमी कान घेजे आमचे लिडरशीप कान गेल्ल्यांत आनीक एक आमी देख जाता आनी आमकां जाल्यार पयलें हें करनाका तें करनाका तें वचनाका हांगा वचनाका तशें आसलें आतांच्यान पेरंट्स एकल्याडे 2 व्हिलर आसा 4 व्हिलर आसात आमी भुरग्यांनी गरजे वरच्यान जावन दी डान्स क्लास म्युजीक आमी खुद्द वचून सोडून येता तशें जाल्यार बियांचे एक हें ना आमच्या आतां उडपी दक्षिण कन्नडांत एक भिरांतेची इतले आतां 8-10 वरां रातीर जाल्यार एकल्यान भोंवचे तरी एक वातावरण आसा तशें जाल्ल्यान खंयच्याय वेळार आमी देर साडी नासतना मुखार धरलें मेट फाटींगाड नासतना मुखार सारीचें वय आमी भियोन बसल्यार आमी बगवल्यार 4 गुद्द चड सोमा मागीर तुका कशें भोगता बेंगलोर सिटी एकदम बिजी सिटी न्ही गे मस्त बिजी सिटी थंय सडावत स्त्रियो
वर्किंग पॉप्युलेशन अंत वर्किंग वुमेन अंत तरी जनरली आता वर्किंग विमेन म्हणले पटा पयशे आयिल्ले म्हण सकड समज जालें म्हणून अर्थ जायना अर्निंग म्हणटाना सकड दे आर नॉट कंप्लीट ओके तांकां एक कशें तूं एक धैर्य दिवच्या रितीन गी कशें एक संदेश आसा तुजो आमी एक आतां विमेन्स डेचे हातून चिंता ना आमी खाली एक पात्र माप न्ही आमी एक वायफ एक मदर एक सिस्टर एक फ्रेंड ते मस्त काउन्सिलर वी आर अ काउन्सिलर ऑल्सो I mean, we have many parts to play in the society. They हर एक part, play it honestly and give it 100% in every part that you portray yourself. Exactly, yeah. तुझ्या भुरग्यांक 100% समा आवयजा. Yes. तुझ्या फ्रेंडाक बरी फ्रेंड जा. खंय तू करताय, be true to yourself, be honest with yourself. Then you will be a go-getter. You can achieve it. And whatever you do, give it your 100%. That is my advice. Yes. मुखारपाटी चिंता नाका. वय कान येताय दृढ मन कर, give it your best shot. Wait. Then leave everything to God. Sama. Because He will definitely support you. So in all this, be it your mother, sister, friend, do your 100% and there's always backing. वय तशे बेस्ट मेसेज माझी Wait. message for the youngsters. Sama. Never give up in Wait. life. Be true Yes. to yourself. वय आता एक स्त्री जावन तुवें सांगलें सोमा तें एक तिचो पात्र मस्त स्त्री जावन एक मस्त पात्र करून घेता ल्हान जावन पुरो तें ल्हान भुरगें जावन तें व्हड जाता म्हणसर तें घरांत जावन शिकता वॉट अबाउट द वॅल्यूज मदर ऑर एक उद्यमी कशी एक वॅल्यूज फॉलो करून आमच्या समाजात जिवंक सकत तें तुमी त्या विशयान काल सांगतात आतां आमचे वॅल्यूज आसात जस्ट नाव यू सेट द ट्रुथफुलनेस न्हय ट्रुथफुल आनी तुजें काम तूं करेक्ट त्याचेर कर तूं कितें निर्धार करता तें समा कर हे पुरो वॅल्यूज सडटा आमच्या घरांत जावन येतात वय तुमी कितें म्हणटात घरांत जावन येतात न्ही दीज वॅल्यूज बॉर्न इन द फॅमिली वय वय ते आमी आमच्या सोसायटीक ते वॅल्यूज पास करच्या विशयांत तुमचें कितें अभिप्राय कितें तुमकां भोगता घरांत आमी आसले ते वॅल्यूज आमी आतां भायर आमच्या उद्यमाद्वारी तुमच्या उद्यमाद्वारी तुमी कशें सोसायटीक वांटतात ते त्या विशयांत इल्लेशें चिंतयत गे आमकां हांव हे सांगचें जाल्यार म्हज्या फिल्डांत हांव हर एक म्हजे लेवल बेस्टा प्रकार 9 out of 10 कस्टमर्सा कडेन उलोवंक ट्राय करता पर्सनल अटेन्शन दिता Correct. म्हाका कित्याक म्हळ्यार म्हजे रांदप्याक कांय जावन दी दुसऱ्यांनी खाताना म्हाका तांचे फीडबॅक जाय हांवें बरें केलां म्हूण तांणी म्हाका पास करीचे म्हणून ना म्हाका गुत्ता म्हजें प्रॉडक्ट बरें आसा बट ते तांणी खाताना तांकां ते तांचे तेंकां फिलिंग्स आयिल्ले ते ताणें म्हाका पार्टी दिताना ते म्हाका बारीक खुश जाता हांव पर्सनलायज अटेन्शन दिता ते म्हाका बारीक खुश जाता वॉट एवर आय डू आय सी दॅट इट्स 100% कस्टमर जावन दी या एक सप्लायर आयलो ओके ताचे कडेन 2 बरें करून सणा वता आमी बॅड मूड आसता टेन्शनार आसता तशें तांणी आमचे की नो लेवल म्हूण चिंतून आमी वो जायत तें दवर अशें वच तशें उलयता ते आमी आमचे घरांत आसले शिकयले वॅल्यूज त्या लेवलांत आमी यूज करचे कशें ते दाणात हर एक टायम मोतेत आसून अशें हांव प्रॅक्टीस करता म्हज्या फिल्डांत आमच्या वर्कर्सा कडेन उलयतना चिंतून उलयता आनी कस्टमरा कडेन ते इनबिल्ट आतां ते जावन घेना ते तशें सो हांवें ते म्हज्या भुरग्यांक सांगचें आतां आमकां इल्लें आसा जावंक पुरो दुसऱ्यांक इल्लें उणें आसा जावंक पुरो बट तांणी आमचें की उणें नात आमी सगळीं सेम आमी सगळ्यांक इक्वल पळयचे ते रेस्पेक्ट दिजे तोय काम करता आमी काम करता ऑलवेज गिव रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट आनी पोलायटनेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट तें घरांत हांव शिकलें तो म्हज्या फिल्डांत हांव आज हें कांय लोकांक की सांगता तुमी आतां तुमकां लायक जालें थँक्यू सांगूंक शिका सडा वत लोक थँक्यू करेक्ट ते सांगूंक सांगिना ते हांवें आमच्या कामाच्या आमच्या स्टाफांक करेक्ट सगळ्यांक शिकयलां तांणी येताना थोडे फावटी तोंड उक्ते करना तांणी दिताना हांवें सांगलां थँक्यू म्हणटाना ते बरें फिलींग येता आज हर एक न्हू आमचे स्टाफ कांय म्हणटाना येस प्लीज थँक्यू उलोवंक शिकल्यात मागीर ते आमकां घरांत हांव शिकयलें हांव तशेंच मॅसेज स्प्रेड करता वय आतां अनिता बायक तूं घरांत एक तुका दोनी व्हडलेची सिटीचे दोनी हें आसा न्ही समजो न्ही तुका ओके अवकाश तुका मेळ्ळ्यात तशें तुज्या घरांत एक आसा जालें म्हळ्यार तुजे कडेन कितें वॅल्यूज एक स्त्री म्हूण सांगतना पळय आतां आमी कशें सांगलें पुरो संगतींतांनी आसा आमकां एकूच वाट न्ही आमकां वस्तू वाटो आसात ताचे कडेन आमच्या सोसायटीक एक बरे वॅल्यूज कशे आमी दिवयेत
तुज्या एरियांत तुका तुवें दिलें ना म्हूण सांगना पूण आतां आमचे प्रेक्षक पळोवन आसात विक्षक आसात आमकां आनी तांकां तुमी कशें सांगतात कशें वेल्युअर्स आमी स्प्रेड करीत शेजारा एकामेका सोडदोड तांच्या कश्टांत आमी पावचें. पावचें वय आनी आमच्या कस्टमरा कडेन आमी बरें करून उलोवचें वय. आनी थोडे फावटी थोड्यां कडेन आमचे कडेन कसले प्रोडक्ट व्हरतना तांचे कडेन पयशे दिवंक आसना तले परिस्थितीर थोडे वय. तांकां इल्लें वय. डिस्कावंट करून दिवचे थोडे कश्टांनी असतात. कश्टांनी असतात या आमच्या लेकर एक फ्री म्हणून दिवचे समा. आमचे तांकां एक एनकरेज केलें एनकरेज केल्ले बरे नाका आतां थोडे फावटी खाजाराक थोडी फुलां व्हरतात थोडे फावटी 8 ते 2000 रुपया असतात त्या टायमार तांकां म्हळ्यार तांणी बिल जाल्यार कशें जाता? वय खर्चेंत तांणी बोंगाले वय. जाल्यार तूं 2000 म्हळ्यार एका चेडवाक फुलां मेळटा आनी 3 अट्टी मनी जायचे वय, पडटा वय. ते 16,000 रुपये तांणी फुलांकच दिवचे पडटा वय. जाल्या वेळार हांवें इल्लें कितले म्हळ्यार ते 16,000 म्हणून सांगचे ना हांवें उणें करून सांगचे ते म्हळ्यार तांणी आनी कडेन विचारूंक वचनात रेट हांवें आतां चड सांगल्यार थिंगा विचारूंक वचनात जाल्यार तांकां म्हजेर एक पत्तेनी असता ती पत्तेनी हांवें मिसयूज करनासतना येस तांच्या संग आतां सोडदोड करून वय बरे गुण ये Oshin, how do you feel that what are the values we have learned in the family? How can you spread in your working place? Well, the first most important value is respect, like Yes. Karen ma'am said. Yeah, human respect. Yeah, which is not common in a lot of industries. Like people are not, they're just treated like machines. Yeah. They're not really treated like human beings in a lot of places. So I think by lending a ear when they have to talk and listening to them when they have some problem, even when they have something happy to share, it's always nice. Whenever our staff comes in the morning, they always, like if there's something nice going on in their life, I like that they share it with us. They feel comfortable. That means that we have created like a family atmosphere that they feel happy to come and share good news or bad news. Like even then, like, you know, that listening and giving them the time of the day is very important. Not just for staff, even for customers. Everybody wants to talk and to be heard. So giving that person that respect of listening to them, and maybe you can do something, maybe you can't. But the fact that you gave them the time and you listen to them, then respect you for that. And even you, it shows that you respect them at the end of the day. Do you respect and take respect? Yeah, that's the one thing we are taught at home. It's from the time we are small. आमकां स्त्रियांक एक भोव गरजेचें कितें आमी घरा शिकता कितें आमी आमचें तें इनवॉल्वमेंट करून घेतलां तें आमी समाजाक दिता सो वी आर लायक मिरर समाजामध्ये आणि आमच्या संगत आमी कोण बसता त्या लोकां मध्ये आमी एक मिरर बरी आसा आतां आमकां ल्हाना व्हडा पुरा संगता मेळून मेन आनी तूं चड पात्र घेवन सो स्त्रीन भुरग्यांक व्हड करतना जावंक पुरो दादलो आसा ना म्हणून सांगना हांव दादलो चडावत जावन भायर कामाक वयता वा उरून घरा हाडटा चडता कुटुंबांनी चडता फॅमिलींत समाजांत पूण स्त्री चड वांटो भुरग्यां संगत स्त्री आसता आनी स्त्रियेचो एक पात्र भोव व्हरतो जशें तुमी हांगा मस्त शेअर केले विशीं तुमच्या जिविताचे तुमच्या संगत आसलेल्या मनशांचे तशेंच तुमी कशें एकामेका शेजारा जावंक पुरो या समाजान जावंक पुरो तुमच्या कस्टमर्सा संगत जावंक पुरो तुमी इतले बरे एक विशय शेअर केले ते सकड कोण आतां आयकतात हांगा लायव्ह स्ट्रीम पळयतात या तांकां समेज तांकां एक भारी एक बरो एक विशय तुमी दिलो एक आमी जिरोवन घेवचे तसलो विशय दिलो आनी ह्या स्त्रियांच्या दिसाक एक सूक्त जाल्लें एक उलोवप आमी हांगासर चलयलें म्हाका भोव खुशी जाली तुमकां मेळोंक आनी ह्या लायव्ह स्ट्रीम आतां आमकां हो एक अवकाश लाभयल्याक हांव प्रत्येक तरान तांकां देव बरें करूं म्हणटाना तुमकांय बरें करून तुमी हांगा उलयल्यात तुमच्या जिविताची गडितां तुमी हांगा सांगली तुमी एक दुसऱ्यांक एक प्रेरण जाल्यात तशें फुडेंय फुडल्या जिवितांती फुडल्या दिसांनी अशेंच बरेंच प्रेरण तुमी समाजाक दिया लोकांक बरें जावं दी तुमचें तावन सडावत जाणां बरें प्रेरण जोडून समाजाक एक बरो एक उद्देश तांचो जारी करून दीत म्हूण सांगून एक तुमकां एक बरें उतर सांगून आनी सर विक्षकांक बरें मागोवन तुमचो नमस्कार पटोवन हो अवकाश फळ केल्याक देव बरें करूं देव बरें. थँक्यू देव बरें करूं Thank you so much.